नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. आज परत मार्केटात बुल्सांचेर बेर्सांचे जैत. मार्केट परत नेगेटिव्ह. मिड सप्टेंबरासावन सुरू जाल्ले मार्केट पडपाचे सत्र कंटिन्यू चल्ला. निमाण्या खिणाक मार्केटात कांय प्रमाणात आयिल्ली रिकवरी इन्व्हेस्टरांक थाकाय दिवपी. निफ्टी 50 इंडेक्स 80 पॉयंट पडलो. 19,446 नेगेटिव्ह उक्तो जाल्लो बाजार 19,457 मेरेन चढून पडपाक सुरू. मार्केटान 19,333 मेरेन लो गाठलो आणि निमाणे इंडेक्स 19,436 नेगेटिव्ह क्लोज जाले. सेन्सेक्स 65,330 उक्तो जाल्लो आणि 3.5 इंडेक्सान सुमार 286 पॉयंट डावन 65,226 नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात अदानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले इंडिया, आयशर मोटर, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, HDFC बँक, इन्फोसिस आणि TCS कंपनीचे शेअर चढले. लार्ज कॅपात पडपी शेअरांमध्ये ॲक्सिस बँकेचो शेअर 5% पडलो. SBI बँक, NTPC, इंडसलँड बँक, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि टाटा स्टील कंपनीचे शेअर आज पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट हारलो डीमार्ट. कंपनीचो दुसऱ्या क्वार्टराचो रिझल्ट बरो आयिल्ल्यान डीमार्टाचो शेअर आज 4% वयर चढलो. शेअर ₹150 वाढलो. डीमार्टाचो क्वार्टरली रिझल्ट पॉवरफुल आयलो. कंपनीन इयर ऑन इयर येणावळीत 18.5% वाढ दाखयली जाल्यार येणावळ 12,308 कोटींची. कंपनीन ह्या तिमाहीत 9 नवे स्टोर घातले आणि 6 म्हयन्यात आकडे पळयल्यार 12 नवे स्टोर. कितलेशेच सेशन पडपी प्रायव्हेट बँकेचो शेअर HDFC आज बऱ्याच तेंपान पॉझिटिव्ह दिसलो. बँकेचो दुसऱ्या तिमाहीचो निकाल आयलो. डिपॉझिटांनी बँकेन इयर ऑन इयर 30%ची ग्रोथ दाखयली. 1 जुलै 2023 HDFC आणि HDFC बँकेच्या मर्जरा उपरांत आतामेरेनचे सगळ्यांत चढ 43,000 कोटी रुपयांचे होम लोन वाटपाचे आकडे HDFC बँकेन जाहीर केले. हेर तरेच्या रिणांचो आकडो गेल्या तिमाही परस बऱ्यापैकी वाढला. अदानी ग्रुपाचे शेअर आज चढले कारण UAE बेस्ड IHC ह्या इन्व्हेस्टमेंट फर्मान अदानी शेअर्सांनी आपलो स्टेक वाडयलो. IHCन 3 ऑक्टोबराक ओपन मार्केटांतल्यान अदानी एंटरप्राइजेसचे 6,43,134 शेअर खरेदी केले. आता खबर आत्मनिर्भर भारत थिमीक धरून. सरकारी डिफेन्स कंपनी HAL म्हळ्यार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडान इंडियन एअरफोर्साक पहिले ट्विन सीटर लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट तेजस दिले. हे एअरक्राफ्ट ऑल वेदर 4.5 जनरेशन लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट. एअरफोर्साक आनीक 97 LCAची गरज चीफ ऑफ एअर स्टाफ एअर मार्शलान उक्तायल्या. डिजिकोर स्टुडिओज SMEचो IPO आज NSEचेर 58% प्रिमियमाचेर लिस्ट जालो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.